मोगाच्या भाव भयणीनो, एकटो मनीस असलो. एकदां तो बाजारांत वयतालो आनी वयता आसतना एके कोणशाक ताणें एक पोरणेशें एक पेंटींग पळयलें. ताचेर धुळो बसलेलो, शेळो बी आयिल्लो. आनी जो कोण आसलो थंय ताणें ताका विचारलें हें पेंटींग कशें म्हूण. आनी अशेंच 100 रुपयान त्या मनशान ताका तें पेंटींग विकलें. घरा येवन ताणें तें बरें साफ केलें, शेळो आसलो तोय काडलो आनी पेंटींग ताका इतलें व्हड अशें दिसूंक ना. सादें पेंटींग आसा म्हणून एका घराच्या कोनशाक ताणें तें लायिल्लें. 2 म्हयन्या उपरांत ताचो इश्ट आयिल्लो आनी हो इश्ट ताचो ह्या पेंटिंगाचो मातसो एक्सपर्ट आसलो. तेन्ना जेन्ना त्या इश्टान ती पेंटींग पळयलें तेन्ना तो अजापान भरलो आनी ताणें ताका विचारलें तुका हें पेंटींग खंयसान मेळ्ळां. आनी तो म्हणूंक लागलो तें बेश्टें थंय पडलेलें आसलें, हांवें तें 100 रुपयांक घेतलें. आनी त्या इश्टान ताका म्हटलें अरे ह्या पेंटींगचो वालोर लाखांनी आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां हेंच शिकयता की आमी सगळीं जाणां मोलादीक, आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं आनी ह्या खातीर आमी जण एकल्याक मान आनी रेस्पेद दिवंक जाय. पयले वाचपांत भागिवंत पावलू आमकां कितें सांगता. तो सांगता की आमी सगळीं जाणां जेजून आमकां सोडयलेलीं आसा. आनी इंग्लिशीन ताका एक शब्द आसा रॅन्सम. म्हणजे पयलीं कितें जातालें, जेन्ना दुसरे राज्याचे लोक येताले ते हांचेर कब्जो करतालो आनी लोकांक अशे स्लेव्स म्हणून व्हरताले, कैदी म्हणून व्हरताले. आनी मागीर तांकां परत घेवंक जाय जाल्यार अशे पयशे दिवन मागीर तांकां सुटका मेळटाली. तशेंच आमी पळयता ह्या दिसांनी जेन्ना किडनॅपिंग जाता तेन्ना पयशे विचारता आनी फक्त मागीर पयशे मेळ्ळे उपरांतूच तांकां सुटका मेळटात. पूण भागिवंत पावलू आमकां कितें सांगता की जेजून आमची सोडवण केलेली आसा. पयशे दिवन न्हय आनी हेर वस्तू दिवन न्हय, पूण आपलो जीव दिवन. आनी हे कोण दुसऱ्यांक जीव दिता, फकत जे मोलादीक आसा तांचो वालोर खूब आसा. आनी अशें तो म्हणटा की देव आमचो इतलो मोग करता की तो आपल्या पुताक धाडटा आमची सोडवण करपाक. शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी कितें पळयता. जेजू आपल्या शिसांक आपल्या मरणा विशीं सांगता आनी हे 2 शीस आसा ते तांचे मदीं कितें उलयता. खुबशे फावटी आमकां तो एक्सपिरियन्स घडयेक आसा जेन्ना आमी कितें म्हत्वाचें सांगता पूण जे लोक थंय आसा ते तांचे मदीं कितें उलयता आनी मागीर आमकां घडये खबर आसा कितलो राग येता, कितली तिडक येता ती. अशें जाता तेन्ना घडयेक जेजूक बी राग आयिल्लो, कित्याक तो खऱ्यांनीच आपणाक कितें जावपा आसा तें सांगता आनी हे 2 शीस आसा ते आपलेच चिंता. आनी कितें चिंता, आपूण एक उजव्यान आनी एक दाव्यान हे बसपाचे ते चिंता. मोगाच्या भाव भयणीनो, खुबशे फावटी आमी पळयता की जेन्ना आमी संवसारी भाशेन चिंतात तेन्ना कितें गरजेचें आसा ते आमी सायडीन दवरता आनी आमकां फकत आमचेच पडलेलें आसता. पूण आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमाना विशीं सांगता की आमी एकामेकांची सेवा करूंक जाय, एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी तसोच तो म्हणटा जेन्ना आमकां हें टेम्पटेशन येता व्हडपणाचें तेन्ना तो म्हणटा आमी दुसऱ्यांची सेवा करून, दुसऱ्यांची चाकरी करून आमी एक सेवका भशेन जावंक जाय. कित्याक आमी पळयता की जेजू आयलो संवसारांत एक सेवक जावन. ताणें दुसऱ्यांची सेवा केली आनी ह्या खातीर तो आमकांय तें करूंक सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी खेरीतपणी मागुया की आमी एकामेकांचो वालोर पळोवंक, एकामेकाक मान दिवंक, एकामेकाक रेस्पेद दिवन जेजूचें राज आमी बांदून हाडुया. आमेन.